नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पीडब्ल्यूडीच्या 1,500 कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करपाचे, मुळाव्या शाळेंतल्या 300 इंग्लीश शिक्षकांचे पोस्ट काडपाचे मुख्यमंत्र्याचे उतर. मात पर्रीकार म्हणटात 30 नगरसेवकांचे पोस्ट बेकायदेशीर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सामकार 48 मायनीच्या केशींची सुनावणी धुकल्ली 8 सप्तकां फुडें. गोवा फाउंडेशन म्हणटा खण खात्यान दिल्ली म्हायती ना सारकी. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स सेर्फ. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रणब मुखर्जीन दिलो अर्थमंत्री पदाचो राजीनामो. मुखर्जी लढयता राष्ट्रपती पदाची वेंचणूक. चेन्नईसान सुरू करता प्रचार. अर्थ खाते प्रधानमंत्री स्वतः दवरता आपल्याकडे. पेडण्या हरमला रवळनाथ देवस्थानाच्या न्हेसून दवरिल्ल्या तरंगाक लायलो उजो. हरमलकार घडणुकेचेर चाळवले. देवळा भोंवतणी तणाव. पुलीस चौकशी सुरू. मात कर्म करपी अनवळख्याचो पत्तो ना. आणि टेबल टेनिस संघटनेचे तीग जाल्यार बास्केटबॉल संघटनेच्या एकल्या पदाधिकाऱ्यान दिलो राजीनामो. खेळ संघटनाचे बेकायदेशीरपणान पदाधिकारी म्हणून वावुरपी सरकारी अधिकाऱ्यांचेर संदीप हेबळेचो दबाव. आता खबर विस्तारान. पीडब्ल्यूडीच्या 1,500 कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करपाचे आणि मुळाव्या शाळेंतल्या 300 इंग्लीश शिक्षकांचे पोस्ट काडपाचे उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला. ही शिष्टमंडळां मंगळारा आल्तिनावेल्या बंगल्यार वचून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळी. पीडब्ल्यूडीच्या कर्मचाऱ्यां कडेन मुख्यमंत्र्यान डिसेंबर मेरेन जाल्यार शिक्षकां कडेन ऑगस्ट मेरेन प्राझ मागला. इतले मजगतीं सरकार ग्रामसेवकांचे 30 पोस्ट रद्द करता म्हणून काचाबूल जाल्ल्यान ते भुरगे वचून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. पर्रीकार म्हणटा ते पोस्ट बेकायदेशीर. सीएमान परत आज आश्वासन दिल्लें आसा की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट सोमारा काडलेलो आसा त्या प्रमाणेच जातले आणि जो असेंब्ली पयलीं कांय जावचें ना, जे असेंब्ली नंतर सगळें जातलें. असेंब्ली जाल्या उपरांत तुमी अशें टार्गेट धरनात की सप्टेंबरानूच सगळें काम सोंपतलें. त्या खातीर सगळें काम करपा खातीर जे ऑफिशियली सगळें म्हणजे ताका एक हें लागता तो डिसेंबर पर्यंत जर तुमचे कडेन झालें ना आपल्या कडेन जाल्यार तुमी डिसेंबरान कितेंय डिसिजन घेवन म्हाजे कडेन येता कितें. पण आपले डिसिजन आसा ते डिसेंबर सगळें कंप्लीट करतलो. आमचो एकूच आमी मुद्दो घेवन गेल्लो की रेग्युलरायजेशन. हेच्या वयर आमकां कांय नाका. गव्हर्मेंटान सांगलें की रेग्युलर पोस्ट येवपाचे आहा म्हणून जुलय जावं ऑगस्ट म्हणून एक 400-450 पोस्ट येतले आनी आमचेर विचार जातलो असो म्हणून की बाबा पयलीं काम केलां हें खंय तरी कावंट जातली सर्वीस म्हणून आनी जें कितें उलयलां ते सॅटिस्फायड आहा अशें. एक्झॅक्ट आमी विचारपाक गेलो हांव ते मातशें एक नवीन टायमार एक इश्यू जाल्लो पळय की इंग्लीश उलोवंक कळना अशें मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट जाल्ली. ती जस्ट डावट क्रिएट करपाक गेल्लो ते जालें क्लियर. तशें कांय ना. क्लॅरिफिकेशन दिलें ना आपूण सहज उलयल्लें अशें म्हणून आमचे खुबशे ना खुबशे आमचे ग्रूप अशे येता अशें म्हणून आपूण कोणा तरी उलयल्लो अशें म्हणून एक्झॅक्ट सांगूंक पावूंक ना की कोणा कडेन आपूण इंटरेक्ट केल्लो अशें म्हणून. सो आमी चड तें उलोवंक फायदो ना कारण काम जाता फायन. 3 to 4 months जाले आमी वाट पळयता आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळना. एक तर पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिवप नेगेटिव्ह बट कांयच मेळना. एवरी टायम आमकां इग्नोर केल्या येता. आमी पंचायत मिनिस्टराक मेळटा हॉनेबल पंचायत मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर तो सांगता की तुमी सीएम सराक मेळात म्हणून. सीएम सराक मेळ सीएम सर सांगता तुमची फायल मेळोंक ना कितें ना कांय ना म्हणून. आयज सरान डायरेक्ट सांगलें की तुमची कितें इलिगल आहा फायल येना म्हणून. सो आतां कशें कितें आमी नको म्हणून आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती मेनिनो डिसोजा तेणेंच आमकां ऑफर लेटर दिल्लो ताका मेळ. आमी ते सांगता की तुमची सगळी लिगल आहा तुमकां घेवपाकूच जाय. सो आमी फुडें आतां कितें करचें तें आमी रिक्वेस्ट करता सीएम सराक की तेणें आमकां कितें तें सांगप आनी आमचें मातशी डिसिजन घेवन प्रोसिजर फुडें काडून आमकां जॉयन करप एकूच आमी रिक्वेस्ट करता. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सामकार चालू आशिल्ली 48 मायनीच्या केशीची सुनावणी 8 सप्तकां फुडें धुकल्ल्या. खण खात्यान दिल्ली म्हायती सारकी ना असो दुबाव याचिकादारान उक्तायिल्ल्यान केशी फुडें धुकलच्यो पडल्यो. याचिकादार गोवा फाउंडेशन आतां इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडच्यान म्हायती घेवन मंडळाक दितले. ते उपरांत ताचेर मायनिंग कंपन्यो आपली बाजू मांडटल्यो. केशी आशिल्ल्यो 48 मिना खणी थारायिल्ले तांके परस चड मीन काडटात अशी याचिका गोवा फाउंडेशनान हायकोर्टांत घाल्ली. तांचेर चौकशी करून रिपोर्ट दिवपाचो अशें हायकोर्टान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सांगलें.
मंडळान मंगळारा याचिकादार खण कंपन्यो आनी खण खात्याक आपोवन एकठांय सुनावणी घेतली. खण खात्यान दिल्ली म्हायती सारकी ना असो दावो ह्या सुनावणे वेळार गोवा फावंडेशनान केलो. आतां ते इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडच्यान म्हायती घेवन प्रदूषण मंडळाक दितले. That the figures produced by the Goa Foundation do not tally the figures showing that excess production in one particular mine. So that particular mine appealed to the Directorate of Mines regarding that error in the figures, and subsequently the Director of Mines has issued a letter saying that it stands corrected. So in view of that, the complainant Goa Foundation still had doubt regarding all the data submitted by the Directorate of Mines, and they wanted the actual figures from the IBM, Indian Bureau of Mines. So the board took a decision that will give them 4 weeks time from today, 4 weeks time for the Goa Foundation to submit the data as produced by the IBM. And subsequently, another 4 weeks will be given to the mines to respond to that. Nothing has happened. They have given us 8 weeks time because they want to verify the data from the Indian Bureau of Mines. पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रणब मुखर्जीन मंगळारा अर्थमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो. 7 रेस कोर्साचेर वचून तांणी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंगा कडेन राजिनामो दिलो. फुडल्या म्हयन्यांत जावपा आशिल्ल्या राष्ट्रपती पदाची वेंचणूक लडोवपाचो आशिल्ल्यान मुखर्जीन हो राजिनामो दिला. 1969 सावन ते राजकारणांत सक्रीय आशिल्ले. तांचो वेंचणूक प्रचार चेन्नय सावन सुरू जातलो. इतले मजगतीं अर्थ खातें प्रधानमंत्री स्वता आपणाकडेन दवरतले अशी सुत्रां सांगतात. On 19th of July, yet standing on the brink of such an honor, I also feel a tinge of sentiment at the thought of leaving behind my life as a political activist spanning over 4 decades. I was born in a remote village in Bengal. I know that not every decision which I have taken might have been right, but I have taken those decisions keeping in view the interests of the people whose faces appear before me more than often. Thank you indeed. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.